चल 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 किती झालंय देख देख भाई तू आया कॅमेरा में अरे पुढे एक काउन्सिलर या सगळे जण बतालो वीडियो एक सेकंड भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे डॉक्टर प्रमोद सावंत की लेफ्ट की राइट अंदर रे चलो सर फाटिया रे फाटिया रे राव रे फाटी सारा कोण चुकले ते तो करू चलो भारत माता की वंदे मातरम वंदे भारत माता की हेलो बाबा मेंटेन करून तुम्ही पुन्हा मॉडेल ठरवतो किती तरी तू बघा हे जे रे नवानी खरं तू मॉडेल किती तरी खरं शूटिंग मीटिंग त्याच्यानंतर आधी घर तू आता घेतल्या मरा घेत राहतो खालची चौकच रे अबे लाइक कर रहा
यो सोड आता स्टँड होईल विचार येऊन बाजू स्टँड ठेवली वाइस चेयरपर्सन यो पुश करना का चलो अरे चलो तू उलय रे सुरुवात कर वेलकम कर काउन्सिलर जायला ते आयर योर सगळे जण अर्जुन आपण मरे काउन्सिलर तू उलय तो ते माझी स्पीडिंग पावच्या ना सुरुवात कर आज ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या हस्ते आज हे जे मिरामार ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट ओपन जाल्लो आसा हे पणजेकारांक म्हाका दिसता एक सारकी अभिमानाची गजाल. पण हांगा फक्त आमचे लोकल ट्युरिस्टूच आमचे लोकल पॉप्युलेशनूच न्ही तर सबंद भारतभरचे आनी इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट गोंयान येता. सो जेन्ना तांकां ही फॅसिलिटी पळोवंक मेळटली म्हाका दिसता अंतरराष्ट्रीय स्तराचे हे हांगा डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. जाणट्यांक बरें वॉकिंग किंवा भुरग्यांक खेळपाक उदकाची सोय फुडें तशेंच कोणाक एक्सरसायज करपाक ओपन जीम फुडें मागीर परत टॉयलेट आनी फूड पार्क अशी सगळी हांगा एकाच जाग्यार ही अरेंजमेंट जाल्ली आसा. हांव गोंय सरकाराचे धन्यवाद म्हणटा की आमकां पणजेक इतलो सुंदर प्रोजेक्ट दिलो आनी आमकां विश्वास आसा की हाजे फुडें ऑनरेबल CM पणजेक डेव्हलपमेंट करपाक अशेंच आमकां हातभार लायतले. धन्यवाद. Inauguration function of the beautification of the beachfront prominent at Miramar. आजच्या ह्या सोहळ्याक म्हज्या बरोबर आमच्या राज्याचे CS आसा परिमल राय. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट रेडी केला आमचो वायस चेअरपर्सन बाब अक्षिकार आणि तुमकां एक्सप्लेन केलो एक्झॅक्टली प्रोजेक्ट कितें तो 12 crores of rupees खर्च करून टोटल ब्युटिफिकेशन ऑफ द मिरामार बीच. जो मिरामार बीच म्हणजे गोंय जाणा तो मिरामार बीच जाणा अशें म्हणटात. गोंयांत येयल्लो मनीस मिरामार बिचाचेर येता. गेली कितलींशींच वर्सां मिरामार बीच डेवलप करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसलो जाल्यार कितलेशाच सरकारांनी हाज्या पयलीं केलो. बट पयलेच फावटी आमकां स्मार्ट सिटीच्या वतीन 12 crores of rupees खर्च करून टोटल ताणें आतां एक्सप्लेन केला त्या प्रमाणे
वॉकवे आसतले, चिल्ड्रन पार्क आसतलो, परत हांगासर डेजिग्नेटेड एरियाज स्पेसिफिकली फॉर द बँड्स, म्हणजे पोर्तुगीज टायमाचेर ज्या जाग्याचे बँड्स जे अशे डेजिग्नेटेड एरिया आशिल्ले ते तशेंच मेंटेन केल्या. एवरीथींग मेंटेन करून एक सुद्दां झाड कापिनासतर हें हांव स्पेसिफिकली सांगता. आमचो आर्किटेक्ट बाब रामाणी आनी कॉन्ट्रॅक्टर बाब आपलो खांडेपारकर ह्या दोगांयनी खूब बरें काम. आनी आतांचो स्मार्ट सिटीचो आमचो CEO बाट रवी, ओके, पयलींच्या स्मार्ट सिटीनी आनी पुराय स्मार्ट सिटीची आमची पुराय टीम म्हणजे द कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर स्मार्ट सिटी टीम हांच्यांनी खरोखरूच खूब बरें काम केलां. आनी जे इवन दो जे मटेरियल यूज केलां एकदम म्हणजे इट इज एन इको फ्रेंडली मटेरियल तेंच्यांनी यूज केलां. खंयसरूच स्लिपरी जावन कोण पडचो ना अशा पद्दतीचें मटेरियल यूज केल्लें आसा. त्या खातीर मिरामार बीच हे ब्युटिफाय करपाचें काम स्मार्ट सिटीत केलां. एंटायर प्रोजेक्ट आमी हँडओवर CCPक करता आनी हँडओवर CCPक करता आसतना हेजो मेंटेनन्स करपाची जबाबदारी बी CCPचेर आसा. तांच्यांनी हेजो मेंटेनन्स खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक जाय. निश्चितच बाकीचे सगळे कावन्सिलर्स हे एकत्र येवन हेजेर एक मॉड्यूल कितें तरी डिसायड करतले जेणे करून हाजें आमकां मेंटेन करपा खातीर बरें पडटलें. सांगपाक खूब खोस भोगता. आज आमी हो प्रोजेक्ट हँडओवर CCP कडेन करता आसतना आमी तेंच्यांनी तो मेंटेन करचो. मिरामार बिचाची ब्युटी ही आनिकूय वाडली. आमी हांगासर येवपी ट्युरिस्ट हाची सगळो ताजो आस्वाद घेवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. आनी ब्युटिफिकेशन ऑफ द बीच फ्रंट प्रॉमिनाड हाजो आज आमी लोकार्पण केल्लें आसा. आज म्हज्या बरोबर आमचे सगळे पणजेंतले कावन्सिलर्स बाकीचे सगळे प्रॉमिनंट लोक पणजेंतले हांगासर हजर आसा. तांचें स्वागत करता, तुमचेंय सगळ्यांचें स्वागत करता. आनी हो प्रोजेक्ट आयच्यात आमी लोकां खातीर लोकार्पण केलो आनी स्मार्ट सिटींतल्यान हो आमी CCP कडेन हँडओवर केलो. फुडली मेंटेनन्स आनी बाकीची सगळी जबाबदारी जी आसा ही CCPची उरतली. तांकां पुराय सहकार्य हांगा कितें जें करपाक जाय तें सरकारा कडल्यान कळ्ळें वयतलें. पण त्याच बरोबर गोंयांतल्या समेस्त लोकांनी आनी हांगासर येवपी ट्युरिस्ट म्हणजे हांवें त्याच खातीर म्हटलें मेंटेन उरप आनी मेंटेन दवरप हें हांगा येवपी ट्युरिस्टाचेरूय तितकेंच आसा. त्या खातीर ताजेर अवेरनेस कसो करप ट्युरिस्टांच्या मदीं आनी मेंटेन कशें करप हाजी CCP जी आसा ती जबाबदारी घेवन हें मेंटेन करतलें. आज खूब खोस भोगता. पयलेच फावटी म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात एक गोंयांतलो पयलो बीच आसतलो जो आमी डेवलॉप केलो आनी ब्युटिफाय केलो आनी तो प्रोजेक्ट लोकार्पण केलो. देव बरें करूं. तो कितना इम्पोर्टेंट है आज इनॉग्रेशन फंक्शन ऑफ द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द बीच फ्रंट प्रोमेनाड एट मिरामार. गोवा के सबसे जाने माना बीच जो है मिरामार बीच विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ द पणजी. वहाँ पे हमने 12 करोड़ ऑफ रुपीज़ स्पेंड करके और हमारे स्मार्ट सिटी की तरफ से ये प्रोजेक्ट ब्यूटिफाई किया है. उसमें गार्डन है, उसमें बच्चों के लिए वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क डेवलप किया है, जो सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन पार्क किया है, वॉकिंग ट्रैक डेवलप किया है. इसी तरह से पूरा एरिया 12 करोड़ रुपये स्पेंड करके डेवलप किया है. और आज से हम पेंजिम CCP के लिए प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर रहे हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है. मेरे साथ में हमारे CS से लेके बाकी सभी हैं, सबके वाइस चेयरपर्सन काउंसिलर सभी यहाँ पे उपस्थित है. डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते वक्त मुझे खुशी हो रही है. यहाँ से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, ये प्रोजेक्ट मेंटेन CCP करेंगे. इससे ज़्यादा भी जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं दे विल एंजॉय द मोर एंड मोर दिस प्रोजेक्ट. न्यू DJP का अपॉइंट हुआ है सर आज. और सर यू आर सीइंग दैट बीच बाकीचे बीच ऐक आमकां CRZचे विषय सोडून आमकां सगळे बीच जे आसा पळय न्हू हे डेवलप करपाचे आसा आनी डेफिनेटली ते आमी डेवलप करतले. म्हाका दिसता एनवायरमेंटाच्या बद्दल वी आर ऑल्सो व्हेरी मच कन्सर्न. त्या खातीर तुका सांगलें एक सुद्दां झाड मारिनासतर आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग माय कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी माय एंटायर टीम. एकूय झाड मारूंक ना. ते सुरीचें झाड सगळ्यांक हें आसता म्हणटा प्रिय आसता. बिचार येयल्या उपरांत तें झाड आमी सातत्यान पळयता. तें झाड न मारिनासतर हेजी डेवलपमेंट केल्या. तूं मुद्दाम पळय वचून तुमी जाय जाल्यार कंप्लीट ट्रॅक कितलो किलोमिटर रे टोटल आमचे 12,000 स्क्वेअर मीटर. 12,000 स्क्वेअर मीटर एरिया आमी डेवलप केल्ली आसा. म्हणजे तुमी 12,000 स्क्वेअर मीटर एरिया डेवलप करतना एक सुद्दां झाड न कापप. तुमी ताका कॉंग्रेच्युलेट करा मरे. स्मार्ट सिटी कॉंग्रेच्युलेट करा. बाकीच्या सगळ्यांक खबर